गोवा विधानसभेच्या हिवाळी अधिवेशनान सरकारान एक निर्णय घेतलेलो आसा तो म्हणजे विधानसभा सदस्यांची जी समिती आसा हाऊस कमिटी ती नियुक्त केलेली आसा। एकंदर ही हाऊस कमिटी आसा हो जो निर्णय आसा हो सरकारान एक बरो निर्णय घेतलेलो आसा, कारण हाऊस कमिटी जी आसा ती हाऊस कमिटी प्रामाणिकपणान जर कार्य करीत जाल्यार म्हाका दिसता की गोंयची बाजू जी आसा ह्या प्रकरणात मातशी सशक्त जावपाक मदत जातली, कारण ह्या कमिटी भितर ॲडव्होकेट कार्लुसा सारको एक अभ्यासू आणि न्यायालयीन व्यवस्थेची माहिती असपी सदस्य आसा आणि कॅप्टन वेंजी आणि बाकी जे हेर विरेश बोरकर सारखे सदस्य आसा ह्या सदस्यांनी जर व्यवस्थितपणान ह्या प्रश्नाचो अभ्यास केलो आणि एकंदर गोंयचेर कशा पद्धतीन दुष्परिणाम जातालो तो मांडपा खातीर त्यांच्यानी वेगवेगळे पुरावे आसा ते जर गोळा करून हो जो अहवाल आसा तो जर बऱ्या पद्धतीन मांडलो जाल्यार म्हाका दिसता की तो अहवाल आसा तो आमची बाजू जी आसा ही बाजू सशक्त करपाक उपयोगी पडटालो, कारण जेन्ना सर्वोच्च न्यायालयासमोर आणि लवादा समोर हे याचिका सुनावणीक येताले तेन्ना स्पेशल लीव पिटिशन जे गोंयान महाराष्ट्र आणि कर्नाटक ह्या 3 राज्यांनी आपणाक जे उदक मेळाले आसा ते वाडून दिवचे म्हणून मागणी केलेली आसा, तर त्या वेळार गोंयान कित्याक उदक ज्यादा जाय हे स्पष्ट करपा खातीर आमकां आमचे जे अभयारण्य आसा किंवा आमचे जे पर्यावरणीय ह्या परिसरातलो जो वारसो आसा त्या सगळ्या गजाली खातीर हे उदक कितले महत्वाचे आसा आणि हे जर उदक कमी जाय जाल्यार तेचे कितें दुष्परिणाम जावंक शकता, हांगासली जी सलायनिटी आसा, क्षारता आसा किंवा आमच्या गोंयचे जे ह्युमिडिटी आसा, दमटपणा आसा, एकंदर हवामान बदल आसा आणि फुडल्या कालखंडात जे तापमान वाडीचे संकट आसा तर त्या वेळार समुद्राचे खारे उदक जे आसा हे गोड्यापणान येवपाची मोठी शक्यता आसा आणि अशा वेळार जर आमी कर्नाटकाचो आणि महाराष्ट्राचो हो जो प्रकल्प आसा धरणाचो पाणी वळोवपाचो तो जर आडोंक ना, तेका जर आमी एकंदर आडमेळ निर्माण करूंक ना जाल्यार ते मोठे पर्यावरणीय संकट आणि लोकजीवनाचे संकट येताले आणि त्या दृष्टिकोनांतल्यान हे जे विधानसभा सदस्य आसा त्यांच्यानी ह्या समितीन जर तशा पद्धतीन योगदान केले आणि त्याचे स्पष्टीकरण दिले जाल्यार आमची बाजू ह्या दृष्टिकोनांतल्यान सक्षम जातली। सरकार ह्या दृष्टिकोनांतल्यान खंय खंय कमी पडटा हे बी तेंच्यांनी नजरेन हाडून दिवपाक जाय आपल्या अहवालान आणि मागीरच हो अहवाल जो आसा हो अहवाल ह्या संदर्भात गोंयची भूमिका जी आसा ती प्रभावीपणान मांडपाक उपयुक्त ठरतालो।